बरें दिसता आमकां आज. सांग केन्ना लायट दिली तुमकां? जायत्या वर्सान आमकां 30 वर्सां जालीं रावन आमकां 30 वर्सान आज लायट मेळ्ळ्या आमकां. भुरगीं आमचे दिव्याचेर शिकल्यात. दिव्याचेर शिकले. हय, कितले जाण भुरगीं आसले तुगेली? 3 जाणां. आतां ते खंय कामां लागल्यात? एकले पार्लरान वयता, एकले काजार केला, एकलो हॉटेलान वयता. हे लायटी कोण दिली तुमकां करून? बाबुशान दिली आमकां लायट. आज तुमी हॅप्पी आसात? हय, हॅप्पी आहा आमी. देव बरें करूं म्हणटा बाबुशाक. हांवें तांकां उतर दिलें. हांवें आतां 3 म्हयन्या भितर तांकां कोण दिलां हेल्थाचेर. आनी त्या बाकराक NOC बी हें केलें. बाकरा NOC बी हाडली ती नुवें वचून सगळें कोण मागीर तांकां दिली. ओके. कितें दिसता तुका ह्या गांवच्या नावेलीच्या CM सुद्दां जावन गेले, मिनिस्टर जावन गेले? मिनिस्टर आमच्या गांवचोय मिनिस्टर जालो, प्लस आतांय मिनिस्टर आहाय. जायत जाण येवन गेले. 25 वर्सां जालीं. आमगे पंच आहले हिंगा 25 वर्सां. सरपंचूय जावन गेलो. हिंगा एक कांय करूं ना, पूण हांवें आख्खें 3 म्हयन्या भितर आख्खें साफ करून उडयलें हांवें. या संसारान सोगोट मनीस आमी एकूच पडजोलमान येता. संसारान आमी वायट बरें करून संसार सोडून वेता. तुवें कोणाक कितें वायट बरें केलां तें सोगोट मोतीन दोत्ता. बरे मनशांक देव संसारान दवरिना, आपल्याची आपूण वता. आतां रिता तुजें नांव बाबूश म्हूण सगलो गांवतीन पाट तुजी कोणा आयलोलो. तुज्या वाड्यान नागमोडे वावर केलो सोरोन फुडें, लोकांक तुका उखलून दवरलोलो. एक मनीस तुका मेवलो, सिकेटी रावतालो, लायट नासतना जियेतालो. तुवें दिलें ताका सांगून हे पावट जिकोन येतूत आपूण तुज्या घराक लायट घालतलो. उतर नेगार वचोंक ना, मातूय वेळ करूंक ना, घराक लायट घालून उजवाड दिलो. रस्ते करून रस्त्याक लायट्यो घालून गांवचे रस्ते सोबयले. बोल्सांतले मोडून म्युजिकल शो करून तियात्रिस्तांक नाचयले. टोर्नामेंट करून जायत्या मोत्र्यांक हाडून खेल गोड्यांक खेवयले. आयकोलां हांवें गरीब भुरग्यांक तुवें बोटीर पासून सोडयले. एका मनशान म्हाका सांगलें तुज्या लागीं पयशे मागले, ते व्हरोंक येयलो तो तुज्या दारान. तुवें पाकीट उगडलें, तातूंत फकत 10,000 आसले, काडून दिले खूंय ताच्या हातान. हॉस्पिटलान आसलो, बायलेक हुकूम दिलो, नंबर दी आसा तो पाकिटान. एके बायले फोन केलो, तुज्या पुताचें एडमिशन आपल्यान केलें म्हूण इस्कॉलान. मोन्नाच दोणीर आसतना, आपल्याचें चिंती नासतना, लोकांची कामां केलीं बाबुशान. José Santa Rita बाबूश हाचो उगडास करता एमी सांतल्यान देवाक आर्गां दिता.
ताणेंय बी देवाचें आपोवणें मानून घेतलें आनी ह्या देवाच्या आपोवण्यांक एके भाशेन देवाच्या उल्याक कान दिवन देव आपयता त्या दिसा एके भाशेन तो राजी जालो. सोयरी शेजारची बायल भुरगी तुजी रोडटा थोडे दुकानी बोरून चितूंक ना स्वप्नान पूण त्या गाची मोरनान वेलो तुका चोरून रातच्या वेळार कोणें तुका फोन केल्यार वेतालो तूं धांव मारून तूं मरोन गेलो पूण तुजो जागो कोणाच्यान काडूंक जावचो ना बरून उगडात तुजो करून थोडे दुकान बरून बायल भुरगीं रोडटा जावन फुगार ताचें सूख पावोंक ना मोरोत पूण चिंतूंक ना बायलेचो काबार धीर आदार तूं बरो मनीस आसलो देखून शर्माव तुजो सांगलो बाद गाब्रियलान मिसार देवा लागीं मागता हांव ओतप्यांक तुज्या मेवोंक सालवो जावं देवान उक्तें करूंक सोर्गीचें दार घालता फुलांचो वो हार ओतम्यांक तुज्या कोता रोजार देवान तुका जागो दिवं स्वर्गार